आयज लोक शेतान कित्याक देवना, कित्याक खंय तरी सिस्टमाचो सपोर्ट ना. आणि तू रावता ते खंय कलांगूट न्ही? येस, कलांगूटची जी इमेज आयज बदलत गेल्या पळय वायट कारणां खातीर. की कलांगूट सध्या शेता उरला काय म्हणून? अरे कलांगूटान शेतां उरल्या. कलांगूटचो खरे जे लोक आसा पळय आपले ट्रेडिशन आयज पासून सांबाळले. सो पंचायत बीन तुमकां अशी मदत करता? जेन्ना ह्यो हांवें मुद्दो आमच्या पंचायतीन ग्रामसभेन मांडलो, आमचो सरपंच आमकां कितें म्हणटा जाणा, स्पेशली इन कलांगूट कोण शेतकाम ती करूंक सोदिना. बिकॉज कलांगूटची पंचायत आसा सगळ्यात रिचेस्ट पंचायतीन गोवा. थंय जमीन आसा म्हणजे कितलो तू रिचेस्ट जालो. आमचोच लोक, आमीच लोकल आमचेच गोंय पाड करून वयता. फॉल्ट सिस्टमाचो इक्वली आनी आमच्या लोकलांचो. कलांगूटात अशे कितले शेतकार आसा किंवा शेती कितली आसा? तुम्ही आमकां एनकरेज करचे पळोवन तुम्ही ह्या बिल्डरांक सपोर्ट करता. तू तांकां सांग बिल्डींग बांदताय म्हणून, ते वडे खोशी तुज्या घरा कडेन येतले. मागीर एक शेतकार सामान्य आवड आसून पासून तो आपली आवड मारता आनी ती शेतकाम ती बाबडी बायल रडटा. कित्याक नो लोकल अथॉरिटी जावं आमचो MLA पासून खंयच इंट्रस्टेड ना. जेन्ना आमीच आमच्या हातीन दुसऱ्याक वेलकम करता, तो मागीर मनीस येवन आपणाक जाय पळय ते आपले हें गोंय आहा पळय आपणा भाशेन चलयतलो. मागीर तांकांय दिसता सरकाराक की बाबा युवा आतां शेती करपाक लागला, पूण ऑन रियलिटी तशें आसा खरेंच? तुमी आपणाक सांगनासतना आमची शेतां इल्लिगल कशी पुरयली, तेंचो जबाब कितें जाणा? नमस्कार. गोमंतकाच्या दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत येवकार आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसा एक सुंदर ब्युटिफूल अशे गोंयचे आस्तुरी. त्याच बरोबर तेणें रुबरू मिस इंडिया एलायड 2021 हे टायटल जिखले. उपरांत ते 2019 मिस गोवा सुद्दां जाले आनी सद्या ते शेतकी उत्पादन जे गोंयचे आसा ताका एक रिप्रेझेंट करता यूथ म्हणून. जाणून घेवया त्याचो प्रवास, त्याची जर्नी. सगळ्यात पयलीं ताका येवकार दिया. बाय नरुषा. नरुषा, तुका खूब खूब येवकार. तू एक सद्या मॉडल, त्याच बरोबर एक ग्लोरी लायफान तू उजळटा आसतनाच सद्या तू एक मेसेज म्हणजे जो यंग जनरेशनाक सद्या आतां पावोवपाची गरज आसा तो म्हटल्यार शेतकी वेवसाय, फार्मींग हे तू रिप्रेझेंट करता आनी एक इन्फ्लुएन्सर तू जालेले आसा ह्या म्हणजे ह्याच माध्यमांतल्यान. सो एक तुजी आवड काय एक ट्रेंड म्हणून तू सद्या हो फॉलो केल्लो आसा हो मार्ग? लोकांक ते न्हू पयलेंच म्हाजे बद्दल जेन्ना हांव फार्मींग रिप्रेझेंट करता तेन्ना लोकांक मातशें ते वेगळेंच कशें दिसता. अरे मॉडल फार्मींग ते दोन भागाक वचना. बट कित्याक गाय भागाक वचोंक जायना? जेन्ना तूं म्हाका विचारताय की म्हाजी ती आवड ओ ट्रेंड म्हणून तूं फॉलो करता, ही न्हू शेतकाम ती आमचे ते पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली आहा. सो ती म्हाका पास डावन जालेली आसा. सो म्हणून आयज ते हांव फुडें व्हरता. म्हाजी घरामाय, तेंच्यो आवय बापूय आनी आयज म्हाजो पाय पासून आमी आयज पासून शेतकाम ती करता. ऑफकोर्स तो आमचो एक ओनली सोर्स ऑफ इनकम न्हू आनी इट्स नॉट आवर प्रायमरी सोर्स ऑफ इनकम. बरोबर. कित्याक आयज पळोवंक अशी जाल्यार फार्मींग इज प्रायमरी सोर्स धरशी जाल्यार तूं खंयच फुडें असो पावना. यू नीड टू हॅव सेकंडरी सोर्स. सो आयज आमची फामील व्हेरी वेल ऑफ आसा फायनान्शियली, पूण आमी आमचे मुळां विसरोंक ना. आयज पासून आमी सदांच शेतान देंवता आनी तोच म्हाका मोग जो म्हाज्या आवय बापूयन पास डावन केलेलो आहा तोच म्हाका मोग तो आयज आसा म्हणून तो फुडें व्हरता. आनी जेन्ना म्हाका खबर आहा की म्हाका थोडे इन्फ्लुएन्स आसा आनी तो इन्फ्लुएन्स घेवन समज हांव फार्मींग बरें ग्लोरिफाय करून दाखयता जाल्यार आनी तो ग्लोरिफाय करता आसतना आमचो यूथ आहा तांकां समज एक एनकरेजमेंट मेळता परत मातीन देवंक, ती माती सांबाळून घेवपाक आनी गोंय आमचें राखून वयर हाडूंक, जाल्यार म्हाजो तो एक गोल म्हणून असो आसा. आनी तूं रावता ते खंय कलांगूट न्ही? येस. सो आतां सदांच तूं शेतान काम करता किंवा जे फलोत्पादन म्हणजे तूं आंबे बिमे ही पिकावळू दाखयता. सो हे सगळे जे नेचर आसा ते खंयचे म्हटलें तें? ऑल कलांगूट. आमी म्हाजी मुळां कलांगूटान आसा. माय होल जनरेशन पयशी जाल्यार तूं कलांगूटानूच ट्रेस करूंक जाता आनी आयज पासून आमी थंयच रावता. तेंच आमचें घर आनी तीच आमची शेती. जे आमचे आंबे आसा, भात लायता आमी, वो भाजी जावं सगळें आमी थंयच कलांगूटूच करता. आनी लोकांक ते कलांगूटान आसा म्हणून आयकोपाक अजाप दिसता. अरे कलांगूटान शेतां उरल्या. पूण म्हाका न्हू म्हाजो मुद्दो आसा की एक म्हणटा पळय तो कलांगूटची जी इमेज आयज बदलत गेल्या पळय वायट कारणां खातीर, ती एक म्हाका लोकांक दुसरो सायड दाखोवंक जाय की बाबा कलांगूट आजुनूय ग्लोरिफाय करूं येता. आयज पासून कलांगूटचो खरे जे लोक आसा पळय आपले ट्रेडिशन आयज पासून सांबाळला. येस, कलांगूट आतां नायट लायफ आनी किंवा
तूं जाणा कलांगूट खंय फॉर वॉट इट इज नोन फॉर. पूण समज म्हाका ही सायड ऑफ द कलांगूट दाखोवंक जाता जाल्यार इट इज वन मोर गोल टू अचीव. खूब बरें काम करता तूं. एक्चुअली जी आमकांय खबर नाशिल्लें की कलांगूट सद्या शेतां उरला काय म्हणून. आनी जेन्ना तूं दाखोवपाक लागलें की अशी शेतान तुज्या बरोबर ती सगळीं जाणां दिसतात आमकां जाणटी लोक जी शेतान काम करतात ती. आनी जे आमचें गोंय कशें आशिल्लें आनी तें आजून शिल्लक हा कलांगूट हें तुज्या कडल्यान निश्चित. म्हणजे ज्या लोकांक खबर ना की बाबा कलांगूट फक्त नायट लायफ किंवा बार, सद्या मसाज हे आनी मागीर ते सगळे कॅसिनो केंद्र जालेले आसा गोंय म्हटल्यार आमचें. सो हेजेर तूं एक वेगळो नजरिया दवरता शेताचो. सो पंचायत बीन तुमकां अशी मदत करता? कितें आसता जाणा, आयज गोंयांत होल पळोवंक वचत जाल्यार इन होल आयज लोक शेतान कित्याक देवना, कित्याक खंय तरी सिस्टमाचो सपोर्ट ना. ओके. जावं तो इन युअर सेंटर, जावं तुमची लोकल पंचायत पासून शेतकामत्याक सपोर्ट खंयच करिना. तूं आमचो पासून पंचायत पळोवंक वचशी जाल्यार खंय सपोर्ट हा ना, एब्सोल्युटली ना. पळय हांव म्हणटा जेन्ना खूब ग्राम सभान एक इश्यू घेतलेलो कितें म्हणून जाणा, कलांगूट पंचायतीन फ्री ट्रॅक्टर आपल्या शेतकारांक दिवचे म्हणून. जेन्ना ह्यो हांवें मुद्दो आमच्या पंचायतीन ग्राम सभेन मांडलो, आमचो सरपंच आमकां कितें म्हणटा जाणा, आगो तुका खबर हा कोहे दिवं येता, कितले पयशे पळय ते. अरे बाबा, कलांगूट इज वन ऑफ द रिचस्ट पंचायत आनी तुमी तुमच्या शेतकामत्यांक इल्ले हे पयशे काडून दिवपाक रोडटात. हे कोहे हांव पळय जेन्ना आतां स्पेशली इन कलांगूट कोण शेतकामती करूंक सोदिना बिकॉज ऑफ द एक्सपेन्स. पयसो खूब लागता, जावं ते फर्टिलायझर, जावं ते बियांक, जावं ते ट्रॅक्टरांक ऑर आनी लेबर पासून घालतले जाल्यार खूब पयशे लागता. आनी कित्याक लोक थंय पयशे घालतले, बिकॉज थंय रिटर्न्सूय तितले बरे येयना. सी आयज जो कोण शेत करता पळय आउट ऑफ प्युअर पॅशन करता, तो न्हू की आयज शेतान एटलीस्ट इन कलांगूट जो शेत करता पळय हो चिंतून करिना की आपणाक व्हडलो प्रॉफीट कसो जातलो म्हणून. नो, जो शेतकाम ते आउट ऑफ प्युअर पॅशन आनी लाव आपणाचो मोग जे मातयेक हा म्हणून करता. आनी आमी तो कंटिन्यू करूंक जाय. आनी कंटिन्यू करपाक खंय तरी कोणें सिस्टमान सपोर्ट दिवंक जाय न्हू. जेन्ना व्हडले खरे शेतकार आपले खरे इश्यू घेवन सिस्टमा लागीं वयता ते तुका थंय चिड्डून मुड्डून उडयता, कित्याक तांकां शेतां वाडोवपाचो खंयच इंट्रस्ट ना. तांकां तूं सांग आपूण बिल्डींग बांदता, आपूण व्हडलें शेत पुरोवन कन्स्ट्रक्शन करता, तेन्ना तुका ते न्हू तुका घरा येवन तुजे कडेन बसतले आनी सांगतले बाबा कशें कितें करूंक जाय सांग करया म्हणून. आयज म्हाका पासून म्हाज्या शेतान देवंक रस्तो ना, वाट ना, कित्याक कोणूच इंट्रस्टेड ना. जेन्ना आमी हे मुद्दे पासून घेवन तेंचे कडेन वयता पळय, जावचें ना मोडी हाडटा, आडकोळी हाडटात. कित्याक गाय तुमकां शेतकारांक सपोर्ट करपाचो येत ना, इंट्रस्टूच ना. मागीर परत म्हणटा आमी शेतकारांक ब्लेम करता. खंय वाचो थंय खंय मोटिवेशन करून दिवं जाल्यार बाबा तो करूंक जाता न्हू. सी इन माय केस कितें जाता, म्हाजी फॅमिली न्हू इज फायनान्शियली वेल ऑफ आनी आमकां पयशे थंय घालूंक दूख लागना. इवन आमकां थंय प्रॉफीट येत ओ ना येत, इट इज आमकां तो व्हडलोसो फरक पडना. बिकॉज म्हाज्या फॅमिलीक एक थंय फायनान्स घालूंक उपकारता बिकॉज वी आर फायनान्शियली वेल ऑफ. पूण जे फॅमिली पुअर आसा ओ तांकां तितलो इनकम ना, यू कांट एक्सपेक्ट देम की थंय ते शेतान पयशे घालतले. आनी शेतान तूं जाणा आयज कितलो लॉसीस जाता पळय तो, इफ वेदर सारको ना, पावस सारको पडना, फर्टिलायझर सारके जावना ओ आनी गोरवां येवन खातात ओ यू नो तेंचो तो पीक पिड्यार जाता. आनी थंय जो फायनान्स घालताय तोय मातयेन गेलो ना. म्हणजे तेच म्हणजे खूब बरें काम तुमी करता. कित्याक की सद्या आवड म्हणून तुमी सद्या शेती करता आसतना दिश्टी पडटा. पूण कांय लोक अशे आसा जे आतां म्हटलें जशें तुवें आतां म्हटलें की कलांगूट जी पंचायत आसा सगळ्यात रिचस्ट पंचायत इन गोवा. हय, थंय जमीन आसप म्हणजे कितलो तूं रिचस्ट जालो. तूं बारीक सुद्दां जमीन दीत रेंटाक तुका अशेंच मेळटा. पूण तरी आसतना जे लोक उमेदीन शेत करता तांकां खरीच तोखणाय करपाची गरज आसा आनी सरकारानूय थंय तांकां मदत करपाची आसा. पूण ह्याच कारणाक लागून मागीर ते अशी भाड्याक बीन दिवप जमीन अशें जाता काय? खूब व्हेरी मच. कित्याक पळय आतां कलांगुटान पयशे जाल्यार शेतां ऑर इवन खंयचे बॅरन लँड आहा पळय लोकांक सवाय कित्याक तेणी इजी कितें दिसता जाणाय, टेनंट कितें शॉप बीन घातले ऑर खोपट्यो जे बांदल्यो ओ रूम काडले आनी ते भाड्याक दिले. इजी इनकम, नो लॉस, एब्सोल्युटली. आतां पळय हांव आमच्या सिस्टमान पासून खूब सबसिडीज आसा ऑर किंवा तांकां डिस्कावंट बीन मेळटा. बट तेकाय तूं यू नीड टू फिट इन दॅट पर्टिक्युलर क्रायटेरिया म्हणटा पळय. समज तुजे कडेन
तितले हेक्टर एकर्स ऑफ फार्म लँड ना न्हू तूं एप्लिकेबल एलिजिबल ना त्यो सबसिडी उजार करपाक. ओके. सो तो एक प्रश्न आहा. आयज गरज पडल्या की सिस्टमान खरेंच प्रॅक्टिकल जावपाची ऑन द ग्रावंड येवन बाबा स्टडी करून लोकां कडेन तितली हेक्टर आनी एकराची शेतां आहा काय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या शेता कडेन बारीक बारीक लोक शेतकार आहा, मे बी 1000 or 500 स्क्वेअर मिटर शेतां आहात. तांकां खूब आवड आहा करपाक, पूण तांकां सिस्टमाचो सपोर्ट मेळना कित्याक ते एलिजिबल ना टू युटिलायज दोज सबसिडीज. तेकाच लागून म्हणटा ह्यो सबसिडी तुमी पेपरार ज्यो मांडल्या पळय त्यो कोण उजार करता खऱ्यांच, कोणूच करिना. मे बी अ फ्यू फ्रॅक्शन ऑफ द सोसायटी, पूण खरेंच ज्यो बाबा कोण यूथ ऑर बाबा आमचे जे नॉर्मल फार्मर आहा ते सबसिडी अवेल करतले जाल्यार तांकां ते अवेल करूंक मेळना. बरोबर. म्हणजे हांव आतां तालिगांवच्यान येता, सो म्हाका खबर आसा तालिगांवांत सद्या कितें परिस्थिती आसा. तालिगांवान एका टायमार शेती प्रधान असो गांव, मात्र आतां सद्या थंय बिल्डिंग्यो येवपाक लागिल्ल्यो आसा आनी ह्या कारणाक लागून बिल्डिंग्यो जशें वाडल्यो, कन्स्ट्रक्शन जशें वाडलें, त्याची सगळें तें उदक घाण उदक शेतांनी येता. मागीर हो एक शेतकार सामान्य आवड आसून पासून तो आपली आवड मारता आनी तो मागीर चिंतता कित्याक आपूण शेत करूं, आनी अशीच शेतां आतां पडीक जालेली आसा. कलंगूट सुद्दां हीच परिस्थिती आसा. आतां एक अशी केस आसा पळय आमच्या आख्खे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, एक कांदोलीम एक केस आसा की ती बाबडी फाटल्यान न्यूज पासून येयल्लो की ती शेतकाम ती बाबडी बायल रडटा कित्याक तेजे शेता वयर एक बिल्डींग आसा, तेणें आपली रॉ सिवेज सगळी घाण ती शेतान वयता. ती बाबडी म्हणटा ह्यो आपलो ओनली सोर्स ऑफ इनकम आनी आमी खरेंच हार्ड काम करून आयज पासून शेतां करतात आनी तुमी आमकां एनकरेज करचे पळोवन तुमी ह्या बिल्डरांक सपोर्ट करतात. नो लोकल अथॉरिटी जावं आमचो MLA पासून खंयच इंट्रस्टेड ना. बारीक लोकांक हेल्प करूंक आनी हे इश्यू घेवपाक कोणूच इंट्रस्ट ना. तुका हांव तेंच सांगता न्हू, तूं तांकां सांग बिल्डींग बांदताय म्हणून, ते व्हडे खोशी तुज्या घरा कडेन येतले. लोक बोबो मारून मारून बेजार जाला कित्याक काय आमचोच लोक, आमीच लोकल आमचेच गोंय पाड करून वयता. आमकां तिसऱ्या मनशाक ब्लेम करूंक जायना. जेन्ना आमीच आमच्या हातीन दुसऱ्याक वेलकम करता, तो मागीर मनीस येवन आपणाक जाय पळय ते आपलें हें गोंय आहा पळय आपणा भाशेन चलयतलो, तेन्ना तुजो आनी म्हजो सेक खंय उरना. आतां हांव पासून आयज इतले म्हाका त्रास जाता आमच्या शेतान कित्याक आमचोच लोक इल्लिगल एक्टिविटीज करता. जावं ते शेतां पुरयता, जावं ते शेतां पुरोवन थंय घरां बांदता ओ हॉटेलाक जागे करता. आनी जेन्ना आमी हे इश्यू सिन्सियर इश्यू आमच्या ऑथॉरिटीजा फुडल्यान व्हरता, दे टेक मंथ्स आनी मंथ्स टू इवन एक रिप्लाय लेटर दिवपाक. सद्याक हांव एक केस झगडटा आमच्याच वाड्यान की थंय इल्लिगल डंप केलेली आहा. ते रस्तो खंय व्हरता कोणाच्या बिल्डराच्या मोखा खातीर आमी नकळो. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन इश्यू केल्या, पूण तुका सांगता 1 म्हयनो जालो. आतां 1 म्हयन्यान आमकां एक TCPन रिप्लाय केल्या म्हाका लेटर. म्हणजे आमचो सिस्टम इतलो स्लो आहा काय. आनी कसले इश्यू सांग तूं, आनी कसले फायद्याचो इश्यू सांग तूं, ते रोखडेच घेतले. पण जेन्ना असले बारीक बारीक सामान्य लोकांचे इश्यू आसता पळय तेन्ना कोणूच फुडें येवंक सोदिना. आ सिस्टम इज सो स्लो की आयज लोक बारीक लोक चिड्डून मरता. सो आतां एज अ यूथ तूं सद्या ह्या हितून देंवयल्लें आसा. म्हणजे आतां आमी पळयता कॅथलीक समाज चडशे लंडन UK वचपाक प्राधान्य दिता, थंय वचप. मागीर हेच कारण आसूंक शकता किंवा ह्या युथांनी आतां तुज्या सारके ग्रावंडार देवपाची गरज आसा, तांकां कितें मॅसेज आसतलो तुजो? हांव 2 सायड ऑफ द स्टोरी पळयता. जेन्ना आमचो लोक बीट हिंदू कॅथलीक जो कोणी हा मायग्रेट जाता, बीट लंडन खंय वयता, तो एक म्हणटा तूं पयली मेन ते वयतात कारण तांकां हांगा कसलेच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इजिली मेळना. ऑर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेवली पासून जाल्यार ती वायबल आहा तांकां आपले फ्युचर फुडें सारकें दवरूंक. ते हांगा इज इट वर्थ इट. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां गव्हर्मेंट खरेंच सपोर्ट करता. आतां आमी म्हणटा जॉब अवेलेबल आसा, पूण इज दॅट जॉब आमकां सॅटिस्फाय करता आर नीड्स आनी वॉन्ट जे आमचे भायले देश जे दिता पळय आमकां सॅटिस्फाय करता, जे इज इट पॉसिबल की आमचे हेच गोंय आमकां तशेंच सेम आमचे नीड्स मेट करता, तशें जायना न्हू. सो ऑल द टायम आमी तांकांच ब्लेम केलें ते गोंय सोडून वयता तांकां आमकां ऑल द टायम ब्लेम करूंक जायना. येस, आतां पळय म्हाज्या वाल्या मनशांक कितें जाता की आय हॅव ऑपॉर्च्युनिटीज आहा, म्हाजो फॅमिली बॅकींग आहा. जेज आय टोल्ड यू आय कम फ्रॉम अ फायनान्शियली वेल ऑफ फॅमिली आनी म्हाका तेंचो खूब सपोर्ट आहा. बट अशे मनशां आहा की तांकां सपोर्ट आसना. आनी जेन्ना तेंचें शेतकाम ती शेती पासून आसा जाल्यार व्हडल्यो आडखड्यो येवन तांकां खंयच सपोर्ट ना आनी कशें ते फुडें व्हरतले. सी आयज तूं खरेंच डेडिकेशन करून आनी खरेंच पॅशन घेवन तूं शेतकाम ती करची न्हू, इट कॅन बी ह्युजली प्रॉफिटेबल. बट
एका फाटल्यान सपोर्टी जो आसता ऑफ द सिस्टम एंड ऑफ खूब फायनान्सीस वयता पूण लोकांशीन पयलेच फायनान्स ना आनी सिस्टमाचो सपोर्ट ना जाल्यार हाव कॅन यू एक्सपेक्ट देम एनीबडी टू गो अहेड. सो मागीर लोकांक कितें दिसता इट इज इजी वाय नॉट मायग्रेटूच करया. थंय बरो जॉब मेळता, थंय बरो पयसो मेळता आनी थंय एक बरो एक स्टँडर्ड ऑफ लिविंगूय बरो आहा. पूण आतां आमचे सिस्टमाचोच ब्युरोक्रेट्स आनी आमच्या सिस्टमानूच प्रॉब्लम आसा न्हू, फॉल्ट आसा न्हू, जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां एक मोत ना, तांकां एक विजन ना की बाबा आमी आमचे गोंय आमचे हो देश अहो बऱ्या भाशेन करतले जाल्यार. आनी समज पासून अहो एक बरो रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां केन्ना लोकांचोय सपोर्ट आसना. आतां तूं हालींच इन्सिडंट पळयलाय तो सॅम्युएल बर्गांचा कितें जालें पळय तें, यू नो इट इज सॅड की वी लॉस्ट एक यंग लायफ, एक युवा आमी टू समथींग सो ट्रॅजीक. पळय तो एक एज्युकेटेड भुरगो जावनूय थंय गार्बेज उडयतालो. सो आमकां पळय सिस्टमाक सपोर्ट सिस्टम लक्ष घालिना. एक्झॅक्टली सिस्टम लक्ष घालिना आनी प्लस इट वर्क्स बोथ द वेज. सिस्टमांनी लक्ष घालून लोकांनी इक्वली लक्ष घालूंक जाय. सिस्टम कितलें म्हणून काम करतली, पीपल ऑल्सो हॅव टू सपोर्ट द सिस्टम. तूं आमचे सिस्टम गार्बेज काडीत वयतली आनी तूं आमचो लोक गार्बेज घालीत वयतलो कशें जातलें न्हू तें. सो सिवीक सेन्स आनी गव्हर्मेंट नीड्स टू वर्क हँड इन हँड. बरोबर. आतां तूं मॉडेलिंग क्षेत्रांत आसा आनी त्याच बरोबर तूं आतां ही अशी मातयेन देंवपाची कामां केली तुवें आनी प्रमोट करपाक लागले, एक रिप्रेझेंट करपाक लागले फार्मिंगाक बीन. सो तुका हांगा अशें एक खालचो दर्जो म्हणजे अशें चीप बीन अशें दिश्टी पडना अशें कितें? एक्चुली म्हाका तो केन्नाच दिसोंक ना, कित्याक यू नो आमी ल्हानपणीसान हेंच करून येयलेलें आहा. आमकां ल्हानपणीसान आमच्या आवय बापूयन हेंच शिकयलां, ल्हानविकाय शिकयल्या की जे परेन तूं खंय तुज्या लायफीन तूं खंय फुडें पाव केन्नाच तुजी मायभास, म्हाजी कोंकणी मायभास केन्नाच विसरो नाका. तुजी माती, गोंय, कलांगूट केन्नाच विसरो नाका. कित्याक हेच मातयेन आनी हेच भाशेन आमकां आयज खंय हा पळय थंय पावयल्यात. आयडेंटिटी आनी न्हू हांव आयज खंय वचूं वा कितेंच करूं हांव म्हाजी आयडेंटिटी केन्नाच विसरना. कित्याक यू नो म्हाका तो प्रावड फिलींग जाता की हांव गोंयकार, की म्हाजी भाशा कोंकणी, की कितें आमी शेतकामत्या म्हणून. पळय ही माती म्हणटाय पळय जे थोड्या लोकांक मे बी एक ऑकवर्ड वियर्ड ऑर धर्टी कशें दिसता जाय अनक्लीन कशें दिसता जाय, तेच मातयेक लागून आयज आमी जगता बरे भाशेन. जे आमकां जेवण मेळटा, जे आमकां न्युट्रिशन्स मेळटा हे किंवा आनी जे आमचे सगळें जाता ते मातयेकूच लागून जाता. आनी बट टू बी व्हेरी ऑनेस्ट जेन्ना यू नो हांव म्हाजे सोशल मिडियार केन्नाच अदर सायड ऑफ द स्टोरी म्हाजी दाखोवंक नासली. हांव सदांच मॉडलिंग ग्लॅमर जे म्हाजे ते आहा पळय तेच सदांच हांव लोकांक दाखयताली ऑन माय सोशल मिडिया. आनी जेन्ना हांवें तो एक करेज घेतलो ऑर नॉट करेज पर्से ओ चिंतलें की यू नो फायनली लेट मी डायवर्ट दुसरोय सायड दाखोवया, तेन्ना म्हाका मातसो धाडूस घेवन तो हांवें घेतलो. इट इज नॉट दॅट की सोंपेपणी हांवें तो चिंतलो आनी घातलें तो हें जावंक ना. हांवें खूब ते विचार केलो की बाबा मॉडलिंग फार्मींग लोक कितें म्हणटलो गाय, लोकांचें कितें आसतलें गाय, यू नो ट्रान्झिशन खूब न्हू तो, इट इज नॉट अ स्मूथ ट्रान्झिशन. झप करून हांवें फ्रॉम ग्लॅमर टू सारकें नॉट सो ग्लॅमर दाखयलें. सो खूब एक विचार करून हांवें तो फुडें घेतलो. आनी जेन्ना हांवें ही सायड दाखयली लोकांचे खूब म्हणणे आसले, अरे मॉडल, अरे फार्मींग, अरे तशें यू नो कशें जावंक शकता. पूण हांव म्हणटा कित्याक जावंक शकना. आमी हेच मातयेंतली, आमी ल्हानपणीसानूच आमी खंय तरी ग्रो जावन आयक एक यू नो लेवलाचेर पावल्या. पूण आमी खंय तरी स्टार्ट केला न्हू, आमी देरेपेतूच एक डायरेक्ट पॅडेस्टलाचेर आमी केन्ना पावोंक ना. आमी खंय ल्हानपणीसानूच वयर सरल्या. आनी वाय नॉट ते एक म्हाका सजमना की लोकांक कित्याक अजाप दिसता पळय ते, यू नो बोथ दीज थिंग्स कॅन गो हँड इन हँड. आनी हांव बरे भाशेन तें दाखयता लोकांक. म्हणजे तूं जर करपाक शकता एज अ मॉडल इतले ग्लोरी लायफांतल्यान जाल्यार सामान्य मनशांनी सगळ्यांनी सरून एक शेतांतलो मॉडल जावं येता. ऑफकोर्स. आनी म्हाका न्हू आतां फुडें म्हाजो एक ह्यो आहा वील आसा आनी विश आसा की खूब म्हाजे फ्रेंड्स ऑर फॅमिली आनी जे लोक आहा पळय ऑन सोशल मिडिया फॉलोवर्स, येस तेणींनी खूब म्हाका शाबासकी दिल्या ए म्हटल्या पळय ती. आनी ते खूब क्युरियस आसा हांव कशें करता, हांव जें कितें करता पळय तें. आनी खूब लोकांनी म्हाका सांगल्या की प्लीज आपणाक येवया पळय, आपणाक इनवायट कर आनी जें तुमी केन्ना करता पळय आमी तुमचे बारी रावन शिकोवंक सोदता. सो एक तो हांव इनिशिएटीव घेवंक सोदता की फुडें आतां जेन्ना आमी भात लायतले आमचे सिजन जाले आतां शेतीचे. सो जेन्ना हांव म्हाज्या खूब सगळ्या फ्रेंडांक इनवायट करून
जे तांकां शिकोवप पळय ही माती अहें काम करूंक जाय अहें नाका करप कित्याक न्हू हें आमचें ही नॉलेज भाताची शेतीची आमकां ती पास डावन जालेली आहा म्हाका ते तिसऱ्या मनशाक ते विचारूंक नाका सो हे नॉलेज आय वॉन्ट टू पास डावन टू माय अदर फ्रेंड्स जी तेंच्योय शेती आसा आयज कलांगुटांच्या लोकांक खूब शेती आहा वीच बॅरन सोडलेली आहा जावं हांव म्हाजे पद्दतीन तांकां दाखोवंक सोदता आनी शिकोवंक सोदता जाल्यार आनी तांकां एनकरेज करूंक सोदता जाल्यार कितलें बरें जातलें ते फाल्यां हांगासरल्यान शिकून म्हाज्या शेतांतल्यान शिकून ते आपल्या शेतान देवन ती शेतां करूंक लागतली आनी आमची जी लॉस्ट ग्लोरी आहा पळय कलांगूटची जी कलांगूट इज नोन फॉर लायट लायफ जे तुवें म्हटलें प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स ते एक फ्रेज आनी एक हांव विचार तो लोकांच्या मतीन चेंज करूंक शकता न्हू जाल्यार आय हॅव अचिव्ड माय गोल तेच म्हणटा आतां तुवें एक बेस्ट सांगलें की तुवें आपूण इनिशिएटीव घेवन लोकांक तूं हाडपाक सोदता परतून ह्या वेवसायांत पयलीं सुद्दां हीच संस्कृती आशिल्ली आमची म्हणजे आमी भायल्या लोकांक किंवा कामेऱ्यांक हाडिनाशिल्ले आमचे शेजारी सोयरे येताले आनी ती वांगडाच सगळीं शेतां करतालीं सो एक तो ट्रेंड तसो तूं हाडपाक सोदता कशें येस म्हाका आयज पासून म्हाजी घरामाय म्हाजी आजी आहा ती म्हाका सांगता आमी खंय बाय कामेऱ्यांक हाडटली आमी आमची सोयऱ्यां दायऱ्यां आमची भुरगीं नाती नात्र सगळीं येवन शेतान काम करतालीं आतां म्हाजे केसीन कितें जाता म्हाजे कडेन खूब फार्म लँड आहा अरावंड एकर्स ऑफ फार्म लँडूच आसा आनी आयचे डेटीन ते सगळे पळोवपाक एकदांच म्हाज्या फॅमिलीक जायना कित्याक यू नो आमकां आदर प्रोफेशन आसा कित्याक आमची बिझनस आहा आमचें हॉटेल आहा म्हाजे एअरबीएनबी बिझनस आहा सो हेर आमची बिझनस आहा पूण तरी आमी शेतकाम ती करता आनी हें करता आसतना आमचें जें एक व्हडलें फार्म आसा पळय तें आमकां एकल्याकूच पळोवंक जायना आयज तो काळ दुसरो जाला न्हू तेन्ना बाबा तेन्ना कशें म्हटलें सगळ्या भुरग्या बांक घेवन शेजारा सामारांक घेवन सगळीं शेतान देंवतालीं पूण आयज काळ बदलला सो आयज आमी लेबर एम्प्लॉय करता कित्याक यू नो इट इज नॉट फिजिएबल लोकां बारी काम करूं आनी तूं खूब खर्चोय खूब जाता नो डावट पूण आतां समज म्हाज्या फ्रेंडांक तांकां शेतान दिवन तांकां ती काम शिकयलें जाल्यार मे बी इवन वी कॅन वर्क टुगेदर आमकां फाल्यां एक टायम लेबरी नाका पडत फॉर पर्टिक्युलर सिजन सो आतां कालांगुटांत अशे कितले शेतकार आसा किंवा शेती कितली आसा जी आतां सद्या जाता सो फ्यू इयर्स बॅक कोविडाच्या टायमार कितें जालें की SOP आयली की ओली फार्मर शेतकार आहा पळय तेकाच शेतान देवंक आनी काम करपाक तेकाच परमिशन आसली ती SOP आसली ड्युरींग कोवीड सो तो आमी एक बरो एडवांटेज घेतलो आनी तेन्ना आमी एक प्रोग्राम घडोवन हाडलो आमचो एक NGO आहा सुपरक्रू म्हणून आनी त्या NGO मार्फत आमी कलांगूट ग्रोईंग ग्रीन ही इनिशिएटीव केली आनी त्या वर्सा ती इतली सक्सेसफूल जाली की आमी बियां फ्री वाटली आमी ट्रॅक्टर फ्री दिलो लोकांक सो खूब जे लोकांक तेन्ना काम नासलें लोक घरांत आसलो सो खूब आमचे जे शेतकार आसले पळय जेन्ना आपली शेतां बॅरन सोडलेली हीत पाड सोडलेली ते सगळे येयले एंड 11,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड वॉज प्लावड दॅट इयर सो आमकां तो जॉब जाल्यार इतले फार्मर एक्टीव आहात काय म्हणून सो त्या वर्सा आमकां रियलायज जालें की बाबा शेतां आहा आनी ते शेतकारूय आहा म्हणून सो तेन्ना सान आयज पासून ऑफकोर्स तो तितलोच कल्टिवेट जायना लँड बट गूड कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ लँड आयज पासून कल्टिवेट जाता कित्याक तेन्ना आमी तांकां एक मोटिवेशन दिलो आनी जेन्ना न्हू तूं हार्डवर्क करताय जेन्ना तूं शेतान काम करताय तेन्ना मातशें तुका तें खूंय लागता पूण जेन्ना तुजें तें पीक बरे भाशेन जाता ते आख्खी तुजी शेती ग्रीन दिसता पळय तुज्या जिवाक इतलें बरें दिसता जाणाय की तुजें हार्डवर्क पे ऑफ जालें आनी तोच तुका मोटिवेशन घेवन लोक वर्सान वर्स काम करता एटलिस्ट आमी तरी तेंच करता कित्याक आमकां कोविडान भायली भाजी हाडप ओ फ्रुटां हाडप व्हडलीशी गरज पडली ना कित्याक आमी सेल्फ सफिशियंट आसली स्वयंपूर्ण आसली आमी सो ह्योच न्हू पळय आमच्या कलांगुटार आख्ख्या गोंयान लोकांची शेतां आसा भाटां आसा घरा कडेन पासून किचन गार्डनिंग करूंक सुविधा आसा सो वाय नॉट स्टार्ट स्मॉल ल्हानपणान आमी स्टार्ट करुया आनी मागीर इवेंच्युअली वाडत वचत तो ट्रेंड करूया म्हणजे कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक कळ्ळें की आमी शेता कडेन वळपाक जाय आनी खुबशे लोक थंय वळ्ळे शेती करपाक लागले आनी तांकां कळून आयलें की आमी जर आपल्या शेती कडेन सारके प्रामाणीक रावले जाल्यार हातूंतल्यान आमकां कितें तरी मेळपाक शकता आनी तेजे फायदे कितें ते कळ्ळे म्हणजे तेजें महत्व कितें तें कळ्ळें आनी आतांय सद्या तीच परिस्थिती आहा सद्या गॅर चालू आसा मिडल इस्टाक आनी त्याच्यातल्यान जी म्हारगाय वाडपाची आसा तितून परतून एकदां सद्या गॅस वाडलेलीच आसा ती वाडपाची आसा डेफिनेटलीच ती म्हाका संभावना दिसता आनी हे संभावना जर नजर दवरून समज विचार केलो जाल्यार निश्चित परतून एकदां ती पाळी येवपाची शक्यताय आसा 100%. सो आतां जर ही आमची आतां
हे म्हणटा तूं आतां युवा म्हणटा तो देंवपाक जाय, तुका कितें दिसता? सरकार म्हणटा की युवा पिळगी आतां सद्या शेती कडेन वळपाक लागल्या, कित्याक तुमी एक इन्फ्लुएन्सर अशें आमकां दिसता, मागीर तांकांय दिसता सरकाराक की बाबा युवा आतां शेती करपाक लागला, पूण ऑन रियलिटी तशें आसा खरेंच देंवल्या सद्या लोक शेतान? फाटींच एक रिपोर्ट येयल्लो न्यूजारूच जाणा की रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम प्रॅक्टिकॅलिटी. जे सरकार सांगता तेच्या उलटें आसा. खूब जे सरकार पेपरार कागदार छापता पळय, रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम दॅट. आणि हीच एक खरें पळय. आतां आमच्याच वाड्यार आमी भोव थोडे शेतकार आहा जी आयज पासून शेत करता, बट यू कॅन सी एटलीस्ट 80% लोक शेतां करिना. आनी जे शेतां हा पळय थंय इल्लिगल पुरून थंय घरां बांदलेलीं आहा. ही परिस्थिती आसा आयज शेतकाऱ्यांची. आनी खरो जो शेतकार शेतां करूंक सोदता पळय तांकां आडकोड्यो कितल्यो. आयज पळय आमच्याच कलांगुटान एक बाबडी, एक बायल ती लोकल सामान्य बाबडी बायल ती, तेची शेतां पुरोवन 20 मीटर रस्तो आयज बिल्डरांक दिला. आमचे हे सिस्टमान, आमची जी लोकल सिस्टम आहा पळय, हँड इन ग्लव विथ द बिल्डर्स, शेतां पुरोवन 20 मीटर रस्तो आयज बिल्डराक दिला. ती बाबडी बायल शेतकार हायकोर्टाक सावन सुप्रीम कोर्टाक पावली. तूं जाणाय गरीब लोक तो हायकोर्टाक सुप्रीम कोर्टाक पाव कितलो पयसो जावपय तो. जेन्ना तेन विचारलें बाबा तुमी आपणाक सांगनासतना आमची शेतां इल्लिगल कशी पुरयली, तेंचो जबाब कितें जाणा, अरे तूं शेतांत करिनाय, तूं शेतानूच देवनाय जाल्यार आमी पुरयलें. ह्यो जबाब तुमी दिवपाचो, लोकांक नाकारे करूंक शेतां, पूण तुमी तेंची इल्लिगल पुरून तुमी बिल्डिंगांक रस्तो करता बिल्डराक. आतां आमी 10 जाण शेतकार आहा, आमी केन्ना कितलीं वर्सां जालीं शेतां रस्तो मागता, पूण खरेंच एक शेतकाऱ्याक रस्तो हाडटलो जाल्यार कोणूच हेल्प करिना. फॉल्ट सिस्टमाचो इक्वली आनी आमच्या लोकलांचो. हांव सदांच म्हणटा की एकल्याकूच आमकां ब्लेम करूंक जायना. सिस्टम कोण? सिस्टम इज आर लोकल्स. सिस्टम आनी वयर सावन पडोंक ना न्हू. सिस्टम इज आर लोकल्स. आर लोकल हा पळय हँड इन ग्लव्स हा सगळ्याकूच. सी आय बरे मोतीन चिंतप केलें जाल्यार आमचें गोंय बरे भाशेन वाडटलें. तुमी हे नोसाय घेतली ऑर होले नेगेटीव थॉट्स घेवन बसले जाल्यार आमी खंयच गोंयकार खंयच फुडें सरचे ना. सो आतां एक लास्ट मेसेज तुजो कितें आसतलो आमचें गोंय वांटोवपा खातीर? युवकांनी आमच्या तरूण पिढीन ह्या जनरेशनान कशें फुडें येवचें? आनी तुवें जसो इनिशिएटीव घेतला की तूं शेतान वचून एक रोल मॉडेल जालेलो आसा, तशें प्रत्येक गोंयकारांनी जावचें आनी आमचें गोंय शाबूत दवरचें जाल्यार कितें तुजो मेसेज आसतलो? आयज म्हाजो मेसेज एकूच आसतलो की एक काम आतां जेन्ना हांव फार्मर, हांव म्हाजें फार्मींग बॅकग्रावंड फुडें व्हरता, तेंच आपल्या हे जे यूथ आहा पळय आपले कितें फॅमिली रुट्स, जावं तूं फार्मर जावं तूं एक खारी ऑर एक टॉडी पॅकर ऑर तुजे कितें रुट्स आसा पळय, तुमी आयज गर्वान विथ फूल रिस्पेक्ट एंड प्रायड तुमी तो फुडें वचपाचो पाडी येयलेली आहा. आनी जेन्ना असले सोशल इश्यू येता जे तुमकां कितें दिसता वायट ओ खरें न्हू पळय, तुमी ते घेवंक जाय विदावट हेजिटेशन. भियेनासतना तुमी ते इश्यू घेवंक जाय. कित्याक एकल्यानूच ओ थोड्या लोकांनी ते घेतले जाल्यार ते व्हडलोसो इम्पॅक्ट जायना. जेन्ना आमी यूथ एकठांय रावन काम करतले पळय तेन्नाच आमचें गोंय, आमचें माणकुलें सुंदर आमचें गोंय खूब बदलतलें. कित्याक पळय आमचें गोंय आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेलें आहा आनी आमकां युवाक जे ते फुडें व्हरतले जाल्यार तीच तेंची देख आहा पळय तीच घेवन आमकां फुडें वयची पडटली. आनी म्हाजी एकूच मेसेज परत की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय. युवा परत येयात, तुमचें ट्रेडिशन कितें आहा पळय तें वयर सरात आनी जे इश्यू आसा पळय ते घेवन आमी बदलाव हाडूंक जाय आयज. खूब खूब तुका धन्यवाद. तूं आमच्या स्टुडियोन येयले. दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळींतलो एक सुंदर असो मेसेज नरुशा बायन पूर्ण गोंया मेरेन पावयलो. एक बरो इनिशिएटीव तेणी घेतलेलो आसा. ते शेतान देंवन सद्या शेताचें काम आनी आमची सोबीतकाय जे गोंयची खरी नजाकत आसा ती राखपाचो एक यत्न करता. आनी ते एक मॉडल जावन सद्या शेत उत्पादन जें आसा तेका ते प्राधान्य दिवन तेका प्रमोट करता, तेका रिप्रेझेंट करता. अशा तरेन प्रत्येक गोंयकारान जर आमचे शेतकामती कशें आपलें शेत सांबाळ्ळें, आपली जमीन सांबाळ्ळी जाल्यार तो एक रोल मॉडेल गोंया खातीर जावपाक शकता. आनी निश्चित आमचें गोंय परतून एकदां 5वेचार जावपाक मजत जावपाक शकता आनी आमची जी गोंयची सोबीतकाय आसा ती शाबूत उरपाक पॉसिबल जावपाक शकता. एक असो सुंदर मेसेज आमकां नारुशाबाईन दिलो. तुमी सुद्दां आमची ही कार्यावळ पळयली. तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.